राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गोयचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा हांच्यांनी हर घर तिरंगा उपक्रमाची तोखणाय केल्या। मात ते म्हणटा स्वातंत्र्यताय दिसा उपरांत नगरसेवकांनी पंचांनी घराचेर नदर दवरची, लोकांनी तिरंगो बावटो रितीन काडून व्यवस्थीत दवरचो म्हण ताचो गैरवापर जावपाक फावना। तशेंच स्वातंत्र्यताय दिसा उपरांत नुस्तेमारी कामगारां कडल्यान राष्ट्रीय बावट्याचो गैरवापर जावचो न्हय म्हण नुस्तेमारी जेटी समितीन खबरदारी घेवपाक जाय म्हण डिसुजा उलयला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हांव सांगूंक वता हें एक बरी खबर, कित्याक इंडिपेंडन्स डे हेज्या पयलें सगळ्यांना प्रायम मिनिस्टरान एक ऐलान केलां की घर घर में तिरंगा। आतां हें काम बरें आहा, पण कितें एवरीवेर आयज चोवपाक गेल्यार एक आमचो तिरंगा फ्लॅग जो इंडियन फ्लॅग आयज आमचो दिश्टी पडटा, आनी जेन्ना हो दिश्टी पडटा म्हणटकच बरें दिसता। पूण म्हाका सांगपाचें इतलेंच आहा, ही जेन्ना बरी खबर, हें बरें काम, आनी आमी जर इंडियन ह्या फ्लॅगाक आमच्या रिस्पेक्ट दिता जाल्यार म्हाजी एक म्हणणी अशी आहा, चिंतप अशें आहा की घर घरांनी लोकांनी तिरंगा लायल्या, फ्लॅग लायले, इंडियन फ्लॅग लायल्या। पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा, जशेंच गव्हर्मेंटान ऐलानूय करचें की जो जो मनशांनी जो इंडियन फ्लॅग जो आपल्या घरांनी वो खूंय व्हरून लुगाराचेर लायला, तेजेर मातसो ताका एक हें करचें, ऐलान करचें की जसो तेणी फ्लॅग लायला तसो तेणी फ्लॅग तो बरोच रिस्पेक्टान सांबाळून आपल्या घरांनी दवरचो। कित्याक हो फ्लॅग म्हणटा ताका रिस्पेक्ट दिवपाचो आमकां कायदो एवरी इंडियनान, आनी हो म्हणटा तो रिस्पेक्ट आमी दिवपाकूच जावो। आनी हें जें ऐलान केलां जे प्रायम मिनिस्टरान, हें जें आमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलां, ओके बरें चिंतून केलां की इंडियन फ्लॅगाक हे फाटी रेस्पेक्ट दिवपा जाय। म्हाका दिसता जेन्ना एवरी रस्त्यार देखून आयज आमचो इंडियन फ्लॅग दिश्टी पडटा। सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा सगळे भाव भयणां कडेन, जे कोणी हो तिरंगा हो जो आमचो इंडियन फ्लॅग जो लायला, एकूच काम करपाचें, जसो लायला तसोच बरो रेस्पेक्टान हो आपल्या घरांनी हो आपल्या बरे लुगाराचेर करपाचो। पळय म्हाकाय सांगपाक जाय, जसो हांव दुसऱ्या लोकांक आयच्या इंडियेच्या लोकांक वा आमच्या गोंयच्या लोकां भाव भयणांक हांव रिक्वेस्ट करता, जो आयज जो इंडियन फ्लॅग जो लायला ताका बरे भाशेन रेस्पेक्टान दवरपाक। पयलें म्हणटा तें आयज आमच्या ह्या फिशींग जेटीर CSFI तेणी येवन हे फ्लॅग आमी डिस्ट्रिब्यूट केले, आमी सगळ्यांक दिले। तशेंच आमचे कोस्ट गार्डाचे हेवूय येयले भाव, तेणी आमी आमच्या बोटीचे एका तेंगा दिले, वो जाणे केले आनी घरांनी येलो। सो हे पयलें म्हणटा तें हांव कायदो अशें करता, एक सांगलां आमी कमिटीन एक डिसिजन घेतलां, जशे जशे रस्त्यार वो खूंय तर घरांनी लायल्या जाल्यार हे आफ्टर 15 वो हे फ्लॅग बरें काडून रेस्पेक्टान दवरपाचें। ना जाल्यार जो जर कोणी जर मनीस जर तो लायता आपल्या घरार, म्हाका दिसता तेणी लावपा जाता, बट सुर्या जेन्ना पडलो, वेट जेन्ना पडलो तेन्ना तेजे पयलें ते फ्लॅग अनफोल्ड करपा जावो, काडपा जावो। आतां हे हेजेर हांव एवरी कावन्सिलराक आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटीक हांव रिक्वेस्ट करता, जे जे आमचे कावन्सिलर एक एक वॉर्डांनी आहा, तेणी वॉर्डांनी एक एक वॉर्डांनी तेणी वयचें आनी इन्स्पेक्शन करचें, चोवचें वेदर द इंडियन फ्लॅग अशें त्या लुगाराचेर तसोच उरलेलो आहा, वो तो तसोच वो रस्त्यार पडला, वो आनी खूंय हें जाला। सो ताका मान रेस्पेक्ट दिवपाचो, आनी एक एक जाणें कावन्सिलरांची जबाबदारी जावना की जे आपली वॉर्डांनी तर लायल्या जाल्यार हे भाशेन त्या इंडियन फ्लॅगाची रिस्पेक्ट दिवचो। हेच जबाबदारी हांवें पयलीं घेयल्या, 15 ऑगस्ट जालें म्हणटकूच आमी तो रस्त्यार पडपाक दिवपाना, वो ह्या जेटीचेर हांव हें करपाक दिवपाना। सो ताका लागून आमी मानियाक आनी जाणे एक एकल्या बोटीक देखून आमी रिक्वेस्ट केलां की आमी इंडियन जेन्ना भायर वयता तेन्ना आमच्या एक बोटीचेर, एक पर्सिंग जावं फिशींग बोटीचेर एक इंडियन फ्लॅग आमी लावपाकूच जावो, आनी आमी लायता तो। सो पयलें आमी जेन्ना एक भारत माता म्हणून आमची बोट आसली, म्हणजे मिस्टर वाज, जेन्ना तेन्ना सावन जायतीं वर्सां जालीं, 50 वर्सां जालीं हो इंडियन फ्लॅग बोटीक लायताले। आनी जेन्ना इंडियन फ्लॅग हो बोटीक जेन्ना लायताले तेन्ना ते म्हाका दिसता, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन,
ते परमिशन घेवन तो फ्लॅग लायताले बोटीचेर आनी हो हे भाशेन कायदो आसलो बिकॉज वी यूज टू गिव अ रिस्पेक्ट सारके आमी हितून सो ताका लागून जाण एकल्यान जो कोण फ्लॅग लायता तेणी जाण एकल्यान जबाबदारी घेवची आनी ना जो दुसरो जरी तर कावन्सिलर आहा तेणी आपली जबाबदारी ह्या दिसांनी घेवची.